आयज होळी उत्सव गोंयांत सगळी कडेन होळी खूब मोठ्या प्रमाणात मनयता. तशी पळोवंक वचत जाल्यार गोंयची होळी फुडल्या 8 ते 10 दीस कंटिन्युअसली शिगमो आनी होळी चलता. आनी होलिका उत्सवाच्या निमित्तान गोंयांतल्या वेगवेगळ्या शहरांत खरें नॉर्थ इंडियांनी होलिका उत्सवाच्या दिसांत सुरू केल्ली होळी आयज गोंयकारांची तशी पळोवंक वचत जाल्यार आपलो शिगमो ट्रेडिशनल साजरो करतात. पण आयज होळी बी खूब मोठ्या उत्सवात साजरी करता. हांव आयज होळी आनी रंग उत्सव हाची समेस्त गोंयकारांक आनी सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. होळींतल्या कलर लायता आसतना सगळ्यांनी लक्ष घेवचें की तो कलर दोळ्याक, कानाक, नाकान, तोंडाक वयचो न्ही आनी ताजे सायड इफेक्ट कोणाक जावचे न्ही. आनी शक्यतो आमी म्हणटा तो ऑर्गेनीक कलर वापरचो जेणे करून कोणीच कोणाक त्रास जावचे न्ही. आनी होळीचो आनंद तो सगळ्यांनी लुटचो. परत एकदां हॅपी होळी. तुम्ही पळयतात GNH. हस्ता पोस मरे टायर धोल्या मरे मुझे भाशे हड्डे जाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वा. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.